मार्लेम मडगांवा सपना ओएसिस बिल्डिंगेतलो एक फ्लॅट चोरांनी राती फोडलो। ह्या फ्लॅटाचो ओनर गोंया भायर आशिल्ल्यान कितलो माल फारायला ताजो नेमको आंकडो मेळिल्लो ना। आदल्या राती मार्लेम इंद्रधनुष्य फेज 2 बिल्डिंगेतलो एक फ्लॅट चोरांनी फोडून लुटिल्लो। 2 राती 2 फ्लॅट फोडिल्ल्यान थळावे भियेल्यात। ह्या वाठारांत पुलीस फोर्स वाडोवचो म्हूण लोक मागतात। काल आमच्या बिल्डिंगान इंद्रधनुष फेज 2 मार्लेम थिंगा चोरी ऑलरेडी जाली आणि थिंगासन नियरली अबाउट मोर दॅन 2 लाख प्लस सामान आणि भांगार बिंगार व्हेला। आयजच्या राती म्हणजे व्हेरी नेक्स्ट नाईट मातशे अबाउट 25 to 30 मीटर्स अहेड थिंगा सपना ओएसिस म्हणून हा त्या सपना ओएसिसान परत चोरी जाल्या आणि आता ताचो मॉडस ऑपरेंडी आमकां आतां खबर ना, कित्याक थिंगा ते फ्लॅट जे आहा पळय तातूंत लुती उडयल्ली, हिंगाय लुती उडयल्या, हिंगाय लुती उडयल्या। सो दॅट मिन्स मॉडस ऑपरेंडी इन द सेम, म्हणजे ते चोरय सेमूच आसपाक जाय। सो हांव मागता आमचे मडगांव टावन पुलिसा कडेन हिंगा तुमी पेट्रोलिंग सामकें स्ट्रिक्ट करपाक जाय, कित्याक 1-2 दिसांनी 2 चोरयो म्हणल्यार इट इज रियली व्हेरी बॅड फॉर द सोसायटी। जर हांव मागता मडगांव पुलीस बाप PI पाटील आहा पळय, he has to increase patrolling here, and secondly he has to ask the government to provide more police force, कित्याक ते म्हणटा की मडगांव टावन लागीं पुलीस फोर्स ना हे करपाक पेट्रोलिंग करपाक, जाल्यार इमिजिएटली पुलीस फोर्स मागपाक जाय। आनी हांव एक काम करता, आय विल मेक वन लेटर अकॉर्डिंग टू आवर NGO टू श्री मनोहर पर्रेकर, बिकॉज ही इज द होम मिनिस्टर, to see that immediate police force is sent to Margaon Town police station, because this is going on every day, and if it is like that then the society is not safe and people are not safe. बिर्ला जुवारी नगरची एक फॅक्टरी मोठ्या प्रमाणात अमोनिया सोडटा म्हूण सांकवाळचे लोक हुस्को करतात। अमोनियाच्या प्रमाणात वाड जाल्ल्यान भलायकेक धोको आसा म्हूण लोक बेजारल्यात। पावसात आणि रातच्या वेळार खंय अमोनिया सोडपाचे प्रमाण सामकेच चड जाला। लोकांच्या जिवाक धोको जाल्ल्यान ही गजाल मुख्यमंत्र्यांच्या कानार घालपाचे लोकांनी थारायला। अमोनिया सोडपाचे प्रमाण वाढिल्ल्यान जुवारी नगरची जुवारी एग्रो कंपनी सद्याक थळाव्यां खातीर धोक्याची थारल्या म्हूण सांकवाळकार आवाज चडोवंक लागल्यात। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे हाचेर कांयच नियंत्रण ना। जुवारी एग्रो इंडस्ट्रीजाचो एक कारखानो आसा आनी हातूंतल्यान जे अमोनिया प्रॉडक्ट जे सुरू करता त्या हेका लागून हांगा खूब पोल्युशन जाता आनी वाऱ्याचेर दोंगरा माथ्यार आशिल्ल्या कारणान वाऱ्यान सगळ्याक ते पोल्युशन सगळ्याक चड पसरता आनी ह्या हेजेर गोवा कंट्रोल आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ह्या कंपनीचेर चड देखरेख कांयच नाशिल्ल्यान हे पोल्युशन दर दिसा वाडत आसा। तेन्ना हे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ह्या कारखान्याचेर चड लक्ष दवरपाक जाय आनी जे पोल्युशन जाता ते नियंत्रणान हाडपाचे प्रयत्न करपा जाय, कित्याक ह्या पोल्युशनाक लागून ह्या भागांत जे लोक रावतात तांच्या आरोग्याचेरूय अमोनिया हो एक द्रव्य पदार्थ मातसो घातक आशिल्ल्यान तेजे परिणाम चड मोठ्या प्रमाणात जावंक शकता। प्रदूषण करपी कंपनीक कित्याक ओगी रावतात खबर ना। लोकांच्या जिवाक धोको जाता म्हूण ताचेर नियंत्रण गरजेचे म्हूण थळावो नागरीक इस्माईल शेख उलयलो। फॅक्टरी जी जुवारी बिर्लाची फॅक्टरी जी आसा ही जायते वर्सां पोरणी फॅक्टरी आनी हेका म्हाका दिसना हेका कितें रूल रेग्युलेशन बीन कितें आसा म्हणून, कित्याक ह्या वर्सान वर्स जे हांगाचे पोल्युशन हिंगा जायतो आसा, हिंगा वास घेतलो जाल्यार मनीस चिंतचे पडटा त्या फावट। आनी स्पेशली पावसा टायमार हांकां एक चान्स पडलो असो दिसता, कित्याक क्लाउड जेन्ना फॉर्म जाताय तातूंत हांकां एक चान्स आसा पळोवंक गेल्यार हे सगळे खूब सोडटा। तुका खंय वास मेळना जाल्यार सुद्दां तूं एक 5-5, 10-10 किलोमिटरच्या डिस्टन्साचेर सुद्दां गेलो न्हू तेन्ना सुद्दां तूं फील करूंक शकता ही जुवारीचे तेंच्यान सोडला हा म्हणून। इतलें पोल्युशन आमची रिक्वेस्ट कितें आहा, हे इतलें पोल्युशन जेन्ना आसा आनी आमी धाकले युनिटाक तांकां फायन घालता, धाकले युनिटाक जेन्ना पोल्युशन आसा म्हणून हांकां एक रूल्स रेग्युलेशन हांकांय कितें आसपा जाय। व्हडली कंपनी व्हडली आसल्यार कितें जालें सिस्टमान आसपा जाय, हांकांय मातशें कंट्रोलान दवरपाक लावपा जाय, ही म्हाजी रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमच्या आमदारांनी हेका चोवपा जाय आनी हितून एक्शन घेवपा जाय। हो प्रकार गेल्या वर्साय पावसात सुरू जाल्लो तेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कळयल्ले, मात भुरग्यांचे आनी लोकांचे भलायकेचेर जावपी परिणामाचे कोणाकूच पडिल्ले ना। हे लास्ट इयरच जाताले आनी लास्ट इयर आमी आमचो जी लोकल MLA तिका आमी कंप्लेंट केल्ली आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा बी कंप्लेंट केली। नॉर्मली कितें जातात आनी मागीर पावसा दिसान ते चड करतात, पावसा दिसान पावस चालू जालो न्ही ते सोडपाचे चड चालू करतात आनी आमकां खूब त्रास जाता। आतां लोकांनी आमकां इतली कंप्लेंट येयला, आमच्या हांगा 275 फ्लॅट्स आसात, तितून ऑलमोस्ट एक 1,500 लोक रावता, पण ल्हान ल्हान भुरगीं आसा सगळ्यांनी अशी कंप्लेंट आसा की गुंवळ येता, हेडेक जाता,
सगळ्यांक अशे त्रास आसात आनी तेमी आमचे कडेन कंप्लेंट ऑलरेडी तेमी आमकां कंप्लेंट केला की हेचे लागून तुमी कितें तरी करपा जाय म्हणून. आनी नॉर्मली आमी ह्या रोडान जेन्ना वयता तेन्ना त्या दोळ्यान पडपाचें आनीक जळ्ळें कशें जाता. आतां आमचे हांगा गाडी पार्क केल्ल्यान तुमी पळोवपाक शकता त्या गाडयेचेर सगळें ग्लास बी सगळें हें जाता, स्पॉट पडले जावन घेवन आनी खूब त्रास जाता आतां आमकां. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आडनदर केल्ल्यान सीएमाक निवेदन दिवपाचो लोक विचार करतात. तर आतां कितें जालां, लास्ट टायम बी तेमी इतले प्रमाणान सोडटाले, आमी तेंचे कडेन उलयल्ले बीन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बी आमी मॅडमीकय सांगिल्लें. आतां आमी परत मॅडमी कडेन वतले, आमची जी लोकल MLA आहा तिकाय आमी एक लेटर करतले, तेजी आमी CMाक सांगतले आनी आमचे जे एनवायरमेंटल मिनिस्टर आहा तेकाय आमी CC दितले. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. गोवा युवा संवाद 30 जुना सावन बंद. डिजिटल इंडिया सारखिले कॉन्सेप्ट यशस्वी जातले जाल्यार असली स्किमी न्ही जाल्यार हेर नियोजनबद्ध काम करपाची गरज IT मिनिस्टर रोहन खंवटेन उक्तायली. स्किमीचो सारको उपेग जायनाशिल्लो तशी कागाळय पालकांनी केल्ल्यान स्कीम बंद उडयल्या. स्किमीचेर सरकारान आतां मेरेन सुमार 1,75,00,000 मोडल्यात. हो खर्च फुकटचो म्हण सरकाराक दिशिल्ल्यान स्कीम बंद केल्या. डिजिटल इंडिया खातीर स्किमी दिवन कांयच जावपाचें ना. स्किमी सोडून हेर संकल्पनांचो सरकार विचार करता. 55,000 cards दिल्ली, only 33,000 found activation. 19,000 never activated by the youth which were having. So one was the card usage was not being there, and government has been paying money for the whole as per the scheme to the vendor Vodafone. तशेंच क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह एनालिसिस कांयच न मेळिल्ल्यान हाव द डेटा इज बींग यूज्ड, वॉट इज द एक्चुअल युसेज, कित्याक वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया, डिजिटल लिटरसी इज मोर इम्पॉर्टंट. आणि फ्रॉम डिफरंट पेरंट्स वी गॉट कंप्लेन्स की मिसयूज जावंक लागल्या. भुरगीं आपल्या कडेन सेकंड फोन मागपाक लागला एज अ स्मार्ट फोन फॉर युसेज ऑफ हिज सेकंड कार्ड, एंड दीस वर टर्निंग आउट टू बी द सेकंड फोन्स फॉर मोस्ट ऑफ दीस पीपल. मार्केटात हेर कंपन्यो फुकट सर्व्हिस आणि सवाय स्किमी दितात. ताका लागून वोगीच स्किमीचेर पयसो कड्डून अर्थ ना म्हूण सरकारांनी स्कीम गुठलायली. When we are looking at IT, when we are looking at the IT culture आणि डिजिटल इंडियाचो कन्सेप्ट घेवन आमी समज डिजिटलायज सगळें हांगा करतले जाल्यार ओन्ली इट्स नॉट ओन्ली द यूथ बट वेरियस क्रॉस सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी वीच हॅव टू कम अंडर दीस. आनी ताज्या खातीर वी हॅव टू हॅव मच मोर समथींग लायक नॉलेज सेंटर्स, डिजिटल लिटरसी, things which will actually touch the people, and we will have a proper digital world. ताज्या खातीर ही स्कीम जवळ वर्साचो बजेट म्हणल्यार जवळ 25 कोटीचो आशिल्लो. तो 25 कोटी वॉज अ अनवॉन्टेड स्पेंड which was happening. So we have said that this scheme is discontinued for the people who were having these cards. तांची स्किम्स आणि एक्झिस्टिंग युजर्स कोण आशिल्ले नवे हांकां हाच्यान मेळना, पूण एक्झिस्टिंग आसा तांची आज काल स्कीम बंद जाली. Effectively, government will look at some novel ideas, new ideas, which will be good enough to be implemented and real touching where it is required to be as far as IT sector is concerned. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक ब्रेक.